धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बंदखणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव आलेक्झांद्र आनी परम याज्ञिकांच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसलेमाक जमलीं. धर्मदूतांक मोदें उबे करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन ओ कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, परजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे परजेक आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. उद्गार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंदभरीत जावया.
जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पुरी तो दिश्टी पडलो. शिमांव पेद्रो, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नाथानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसामदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमांव पेद्रोन तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी होड्यांत चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होडयाचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमांव पेद्रून आपलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पूण मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उजार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून शिमांव पेद्रोन रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली. आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.